गावडा कुणबी आणि वेळीप समाजाचो आस्पाव आशिल्ले उटा हे आदिवासी संघटनेन परत एक फावट गोय विधानसभेत राजकीय आरक्षण मागला। जायते खेपे मागण्यो करून आणि निवेदना भेटून सरकारान आदिवासीक राजकीय अधिकारापासून पयस दवरल्यात। हे खेपे तरी आरक्षण मेळपाक जाय उटान आस तुक्तायल्या। आतापर्यंत आमकां 4 निवडणुका 2007, 2012, 2017, 2022 ही 4 निवडणुका आमकां आरक्षणाक गेल्ले आसा। आरक्षण नासतना निवडणुका जाल्ले आसात आनी 2027 आमकां अपेक्षा आसा ह्या तरेचे ज्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आसात त्यो फॉर्मेलिटी पूर्ण जावन 2027 हे राजकीय आरक्षण मेळटली अशें आज आमच्या गोंयच्या ट्रायबल लोकांक उमेद जाली आसा। ताच्या खातीर आमी प्रयत्न हे आमचे चालू आसतले। पूर्ण गोंयभर आमचे ह्या संबंधी जागृती हो एकच विशय घेवन आमच्या ज्या गोंयांत जे ट्रायबल लोकांचे गांव आसात, वस्ती आसा, थंय जागृती जातली। तेजो एक महामेळावो ह्या संबंधी जातलो। त्याच बरोबर दिल्लीक सुद्दां आमचे ह्या विशयाक लागून राजकीय विधानसभे आरक्षणा लागून सुद्दां दिल्ली सुद्दां धरणा कार्यक्रम हो ध्यान आकर्षित करपा खातीर पार्लिमेंटाचे आमी धरणा कार्यक्रम दिल्ली सुद्दां जातलो। आमी ह्या पार्लिमेंटरी कमिटीचे खरेंच अभिनंदन करतात। उटा ही संघटना अभिनंदन करता की शॉर्ट टायमा भितर कमीत कमी वेळा भितर ताणें हे सगळे गोंयचे विशय जे समस्या आसात त्यो अभ्यास केलो आनी तेजो रिपोर्ट हो पयलेच फावटी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ जे 2003 साकून आमचे आंदोलन चलतालें आनी ह्या संबंधी जो रिपोर्ट राजकीय आरक्षणाचो जो उरलो तो रिपोर्ट आज पार्लिमेंटा भितर ही कमिटी सबमीट करतलो। त्या कमिटीचे सगळे सभासदांचे त्यांचे जे कमिटी चेअरमॅन आसात त्यांचे आमी अभिनंदन करतात। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।